बिरेस्तारा वास्कोच्या बिट्स पिलानी कॅम्पसात मूळ बंगळूरच्या ऋषी नायर ह्या विद्यार्थ्याक दुबावीत पद्धतीन मरण आयिल्ले। फाटले 9 महिन्यात बिट्स पिलानी कॅम्पसात 5 विद्यार्थ्यांक मरण आयिल्ले। ताच्या मरणाक लागून गोंयभर आरतीपरती चर्चा सुरू आशिल्ली। गेल्या महिन्यात 16 तारखेर कुशाग्र जैन ह्या विद्यार्थ्याक अशेच दुबावीत पद्धतीन मरण आयिल्ले। 1 म्हयनो लेगीत जावंक ना आनी बिट्स पिलानी कॅम्पसात दुसऱ्या विद्यार्थ्याक मरण आयिल्ल्यान गोंयभर बोवाळ पडिल्लो। ऋषी नायर नेमको मेलो तरी कसो असो प्रश्न सगळ्यांकूच पडिल्लो। आता ताच्या मरणा फाटलें नेमकें कारण उक्तडार आयला, ते म्हळ्यार ताचे भलायके कडेन दुर्लक्ष जाल्ल्यान तशेंच न्हिदेन आसतना जाल्ले उलटे खातीर श्वास घुस्मटून ताका मरण आयिल्ल्याचे पोस्टमॉर्टम रिपोर्टांतल्यान उक्तडार आयला, अशी म्हायती दोतोर मधु घोडकिरेकार हांणी दिली। ऋषीक खंय डिप्रेशनाची वखदाय चालू आशिल्ली अशें दोतोराचें म्हणणें। आमी पोस्टमॉर्टम करता, खरी सुसायड एक्सिडंट ह्यो गजाली पुलीस ठरयता। तितूंतल्यो ज्यो हँगींग आशिल्ल्यो त्यो आमी शुअरली सांगूंक शकता की ती सुसायड आशिल्ल्यो म्हणून। बाकीच्यो ज्यो गजाली आसा ताजे कांय रिपोर्ट्स येवपाचे उरल्या, थोडे येयल्या, पूण ताजे आमी कंक्लुजीव अजून कांय सांगूंक शकना। पण हितूंतलो व्हडलो मुद्दो हो की मागीर ते सुसायड जावं किंवा एक खंयचे तरी दुयेंताक लागून एक्सपायर्ड आनी जे मरतात ते 20, 22, 25 वर्सांचे भुरगे मरतात। तितूंतलो एक कॉमन ह्या पांचांतलो एक गजाल दोळ्या मुखार येयल्या की ह्या व्हडल्या कॉलेजींनी जे आतां व्हडले जे कॅम्पस आसा तितूंतल्यान एक मेंटल हेल्थ डिस्टर्बन्स आनी तितूंतल्यान जावपी डेथ्स हो एक नवो विशय मुखार येयला। कशें आसा की एक मनीस जेन्ना डिस्टर्ब जाता तेन्ना तो स्वताचें लायफ सोंपोवंक शकता, ताका सुसायड म्हणटा। दुसरें एक जाता की तो लायफ निग्लेक्ट करता। आतां ही निग्लेक्ट जेन्ना आमी म्हणटात तेन्ना वेगळे वेगळेचे तरेचे आसता। निग्लेक्ट म्हणल्यार आयचे ह्या केसीन सारको तो ताजे स्वताचे कांय प्रॉब्लेम आशिल्ले। स्टोरी अशी की ताज्या चलये गर्लफ्रेंडान हैदराबादच्या कॅम्पसाक सुसायड केली आनी थंयचें वातावरण चेंज जावचें म्हणून थंयच्या मॅनेजमेंटान आनी पेरंट्सान ताका हांगा हाडलो। 1 म्हयनो जाल्लो आनी ते सुसायड हेका 2 म्हयने पयलूची। आतां हांगा जरी हाडलो तेणी जवळ जवळ जॉब बिब सगळें सोडून दिल्लें। ताका त्यो हेज्यो ट्रिटमेंट चालू आशिल्लो सायकॅट्रिस्टा कडल्यान आनी तितूंतल्यान तो न्हिदेच्यो बी गुळयो घेतालो। आतां मेरेनचे आमच्या मुखार येयला त्यो अश्यो न्हिदे गुळयो घेतलो आसतनाच 2-3 दीस जेवं नाशिल्लो, ताका उलटी जाली आनी त्या उलटीचो कॉम्प्लिकेशन्स जावन तो न्हिदलो तितूंतूच मेलो हें आतां मेरेन तरी दिसता। मुद्दाम तेणी चड टॅबलेटी घेवन गेलो अशें आतां तरी आमकां दिसना, रिपोर्ट मुखार येता ते कळटलें। तश्योच आनी 2-3 ज्यो केसी आशिल्ल्यो ज्यो हँगींग नाशिल्ल्यो तितूंकूय अशेंच आशिल्लें, कोणाक हेजे ऑर्गनाचें इन्फेक्शन जाल्लें, लग्नाच्या हेचें आमगेलें लंग्साचें इन्फेक्शन्स जाल्लें आनी हितून जेवण सोडलेलें। दुसरी 2-3 केसीस आशिल्ल्यो तिंगा जेवण वेगळें आशिल्लें। एक फाटले केसीक तर तो एनर्जी ड्रिंक्स मागीर आमगेली सिंथेटीक फूड्स हाजेरूच सर्वायव आसतालो। ही एक सुरवाती केस जाली तितूंकूच अशेंच आशिल्लें, ते आमगेली कशी सिंथेटीक प्रोटीन्स बिटीन्स ते भरपूर घेताले आनी तिंचे कॉम्प्लिकेशन्स पूण हेल्थ इफेक्ट्स आसात त्या हेल्थ इफेक्ट्सांची ह्यो आरती परती केसी आसा। म्हणजे हितूंतले मेन मुद्दो की ह्या भुरग्यां कडल्यान जावपी हेल्थ निग्लेक्ट हो ऑलमोस्ट कॉमन येयला। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।